पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। नमस्कार, पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3 च्या आजच्या भागात तुमका सगळ्यांक येवकार। आजच्या भागातले आमचे किचन पार्टनर आसा डिस्ट्रेस कॅफे पर्वरी। आज आमच्या किचनात जातलो स्वाद आणि सुराचो संगम। आमचे आजचे सेलिब्रिटी गेस्ट एक असे कलाकार जाणी सगळ्याच प्रेक्षकांची मना जिंकल्या। उत्कृष्ट असे गायक आणि म्युझिक डायरेक्टर। खूपशा बॉलिवूड मुव्हीजांनी तांणी असिस्टंट डायरेक्टर म्हणून काम केल्ले आसा। तांची फुडी सायड आम्ही पळयतलेच, पण तांच्याबद्दल खूपशी माहिती आज जाणून घेऊया। आपल्या गायकीतल्यान तांणी सगळ्यांकूच इम्प्रेस केला, पण आपल्या जेवणातल्यान ते आमकां कितले इम्प्रेस करता ते आज पळोवया। पळयात आमचे आजचे सेलिब्रिटी गेस्ट कोणते। गोंय आनी कलेक वेगळे करून पळोवप खरेंच शक्य ना, आनी संगीत जाल्यार दर एका गोंयकाराच्या रक्तान व्हांवता। असोच एक गोंयचो तरणाटो जो मायानगरी मुंबयनूय आपल्या संगीताचो प्रयोग करता, तो म्हळ्यार रोहित गवंडी। मुंबईत जल्मल्ल्या रोहिताक ल्हानपणासावन संगीताची आवड। ल्हानपणानूच संगीत आनी गिटाराचें शिक्षण घेतले आनी आज संगीतकार, गायक, रॅपर, गीतकार, संगीत प्रोग्रामर आनी साऊंड इंजिनियर म्हूण ताचें नांव गाजता। ताच्या भूंय म्हाजी ट्रिब्यूट टू गोवा ह्या कोंकणी गिताक भरभरून लोकप्रियता मेळ्ळी। 2020 वर्ल्ड कोंकणी संगीत पुरस्कार सर्तीत बेस्ट सिंगराचो भोवमान त्या भायर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आपल्या घरा आपोवन खासा तोखणाय केली। मुंबय नगरीन रोहितान बागी, जॉली LLB 2, नाम शबाना ह्या सारकिल्ल्या बॉलिवूड फिल्मां खातीर सहाय्यक संगीत दिग्दर्शक म्हूण काम केला। पारंपारीक संगीताक आधुनिकतायेचो स्पर्श दिवपी रोहिताची पळोवया फुडी सायड। येवकार दिवया आमच्या आजच्या सेलिब्रिटी गेस्टार सिंगिंग सेन्सेशन रोहित गवंडी यांका। हॅलो येवकार, हाऊ आर यू? I'm good. How about you? व्हेरी नाईस। ओके, सो आज रोहिताकडे आम्ही खूपशो गजाल्यो करतली आणि तातूंतलोच पयले ताका विचारून दिसता की फ्रॉम अ सिंगर टू अ म्युझिक डायरेक्टर तुजो ही जर्नी कशी आशिल्ली फुल? बरी आशिल्ली. सो हाव इट स्टार्टेड? It started like भुरगेपणांच्यान म्हाका इंटरेस्ट आशिल्लो म्युझिक करपाक. So I was very keen into music and I started training in music from my first standard itself. So music, First standard? Yeah, first standard. So music was Okay. a very like in-centric subject in my school. So since I was my school was international school. So if I would not clear my music exam, I would fail in my school. ओके. So I was very interested into doing it, and then it picked up very well. Starting with wind instruments, then going to string instruments, then further moving to key instruments, and then finally during my 8th, 9th, and 10th, I was training with vocals. So like it happened that way completely. So school was a big part of my journey to go into music. ओके, सो घरान कोण आसा इंटू म्युझिक? ना कोण ना असना? घरान सगळे फुल बॅकग्राऊंड पोलीसचो आसा. ताणे आपल्या म्युझिकेतल्यान सगळ्यांकूच इम्प्रेस केला आणि आज आम्ही पळयतली आमकां आमच्या किचनान ते कशे इम्प्रेस करता ते। सो कितलो फुडी? भरपूर फुडी. ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम तू ट्रॅव्हल करता आसतलो ड्यू टू युअर शोज एंड ऑल। Yes, yes. सो थंय मागीर खंयचो कुझीन तुका आवडटा हे करपाक, एक्सप्लोर करपाक चडसो? ऍक्च्युली टू बी ऑनेस्ट म्हाका मुगलाई कुझीन म्हाका सगळ्यात फेवरेट आसा। खंयसरी वयता जाल्यार म्हाजे फेवरेट आसा मटन मुगलाई खातलो, ना जाल्यार मटन बिर्याणी खातलो डिफरंट प्लेसीसाचेर। आनी आय एन्जॉय रेग्युलरली लायक ऑल द फूड दॅट आय ईट, नो प्रॉब्लेम। बट वेन आय एम इन गोवा आय मेक शुअर दॅट आय हॅव गुड अमाउंट ऑफ फिश। गोंयचें आमचें नुस्तें। आणि किचनान केन्ना वता केन्ना हय, ऑपॉर्च्युनिटी करता। Okay, आय लव्ह so टू कुक फूड. आता जो आमच्या खातीर जो स्पेशल डिश तो प्रिपेअर करपाचो आसा ती खंयची? आयज आमी करूया प्रॉन्स पोळी वडा. प्रॉन्स पोळी वडा, ट्रायड अँड टेस्टेड? या ओके, सो आमी पळोवया कशी करपाची ती इन्ग्रेडियंट्स पळोवया आणि ताचे बरोबर आमच्यो गजाल्यो चालूच उरतल्यो। आमकां पयलीं आमचे प्रॉन्स आसा जे दिस इज द मेन इन्ग्रेडियंट ऑफ टुडेज डिश. हेका आमकां मॅरिनेट करपाक जाय. सो द प्रोसेस टू स्टार्ट विथ इज वी विल गो विथ 2-3 प्रोसेस ऑफ मॅरिनेटिंग दिस. ओके, सो द फर्स्ट वन इज आमी पयलीं जस्ट एका विल टेक सम सॉल्ट. आता हितून आमी घेतले आमचो पंचामृता पिंक सॉल्ट. पिंक सॉल्ट. सो वील ॲड द सॉल्ट लिटल बिट. आमी घेऊया हळद घेऊया. सो नाव नेक्स्ट विल गो टू द फर्दर प्रोसेस. आता आमी एका मिक्स करूया. सो मिक्सिंग एवरीथिंग टुगेदर. मातशे एका बरे असे ढवळले बरे मिक्स केले. तितून आता आमी घेऊया इल्लोसो लिंबू, इल्लोसो लेमन. So it stays everything
आनी तो लिंबूचो एक बरो स्वाद येता न्हू फिशाक तो बरो येवपाक जाय असो तो आंबट. लेट्स मिक्स इट अगेन आणि बरे बरे जे चांगले शेफ असता न्हू म्हाका सिन्स आय लव्ह कुकिंग सो वॉट आय हॅव लर्न फ्रॉम देम इज इदर टेस्ट or they will always smell the fragrance of the food Okay, before yeah. cooking it, right? So even I follow that process. I'll just smell. Okay, is it Look like smelling? it, Ha. Ka smell. It should be aromatic, boro fresh. Aso yopak jay smell. So if it is good. So right now it is smelling nice. It is smelling fresh. Okay, so now we will let this sit for at least 15 minutes. Okay. For the 15 minutes period. Not exactly 15 minutes. It can be 5, 10, 15 minutes, whatever we feel. Okay. And as per that, we will have to go ahead with making our chutney. Okay. So it is a green chutney, a paste that will consist coriander. आम्ही तिथून coriander घालतले, chili घालतले. Yes. Then there will be little bit of slight mint. Mint माशी chili घालतले आम्ही तिथून. लसूण घालतले तिथून आम्ही. लसूण असतलो तिथून. अद्रक असतलो तिथून. And this आणि माशी इल्लेसे उदक. And this will make our paste. So normal green paste करतो तशीच. Tashi, right. This is the first paste that is a green paste that we'll be using to marinate this for the stage 2 marination. Okay. This is the stage 1 Yes. marination. So let's get this ready. Yes. So the next step that we go ahead with is आम्ही माशी chutney माशी mix करूया आणि chutney will add it to our marination. Okay? आणि आम्ही एका mix करूया. बरं फ्लेवर येवपाक जाय आणि खाताना एक जे आमी इन्ग्रेडियंट ऍड करता फील जावपाक जाय आमकां तेची टेस्ट आनी अशें दिसपाक जाय का ओके आतां तेची टेस्ट येयली आतां हेची टेस्ट येयली आनी मग जावपाक जाय का आनी सोंपपाक जाय रोखडेच खावपाक मेळपाक जायना सगळ्यांक ओके सो वील गो अहेड विथ नाव ऍडिंग द कश्मीरी देन वी ऍड आपला लाल मिर्च मसाला तो ऍड लाल मिर्च पावडर ऍड करूया आणि थोडीशी हळद परत आपण ऍड करूया स्लाइट एकदम नावाला गरम मसाला आपण ऍड करूया चाट मसाला आपण ऍड करूया आपण त्यानंतर धनिया पावडर ऍड करूया 1 चमच ब्लॅक पेपर लिटल बिट जस्ट 1/4 नॉट मोर दॅन लाईक दॅट जस्ट लिटल द एसेन्स ऑफ इट ओके आता आम्ही एका मिक्स करूया बरेपैकी Yes, I'm sure this is your favorite, one of your favorite dishes. Yes, it is one of my favorite dishes and everybody in my house loves it when I make it. Wow. Okay, so गोंया येतकच खंयचे रेस्टॉरंट्स प्रिफर करता विजिट करपाक? I visit the the restaurants which are very close to the highways, the small ones, which are very, Local food. authentic, local. So Yeah. my personal favorite is ras omelette, especially during rains. Just aside the road, just park your car, get the ras omelette in your car and just sit and have it. It's fantastic time, you know. Okay. तर आता मी इथून मासे इल्लेशे just oil so that the masala just sticks to it very well and it becomes smooth. So now we will have to let this sit for some time, little Okay. while. So generally when you're making this at home, you should let it sit for ideally for 10 minutes at least. So Okay. the oil makes sure that masala sticks on it very nicely and it is going deep into it. Okay, so this is step 2. This is the step 2 marination of it. All right. So now I'll just put again one nimbu on it. So एक चटपटा taste. मजेदार टेस्ट आएगा. This is now again one nimbu going into it. आम्ही आता egg white काढूया. Okay. Just take the egg white and keep the egg yellow different. आता आम्ही एका egg white जे असा ते इथून आम्ही आमच्या इथून ऍड करप. So Panchamrita besan. This corn flour is also Panchamrita. So 3 spoons of besan, 4 spoons of corn flour. Okay, 3 to 4. Yes. So that is how we do it. And then we mix it all nicely. खूपशे अवॉर्ड्स मेळा. हय. सो सगळ्यांक फेवरेट लागशिल्लो अवॉर्ड खंयचो? जो म्हाका म्हजें सॉंग भूई माजीक मेळ्ळा वर्ल्ड कोंकणी म्युझिक अवॉर्ड्स बेस्ट सिंगर अवॉर्ड तो म्हजो फेवरेट आसा बिकॉज दॅट सॉंग इज द मोस्ट क्लोजेस्ट टू माय हार्ट आनी बिकॉज ते सॉंग अशें आशिल्ले का ते आमी एका दिसान केल्ले सॉंग आहा ते ओके. द सॉंग वॉज डन आय स्टार्टेड 8 AM in the morning
आणि रातच्या 8 ते सॉंग रिलीज जाल्ले युट्यूबाचेर. ओ वाव, नाईस. सो इन दॅट सॉंग ऑल्सो दिस थॉट दॅट आय हॅड, म्हाका त्या सॉंगान सगळे देवींची नांवां जाय आशिल्ली, नदींची नांवां जाय आशिल्ली. सो दिस वॉज अ कॉन्सेप्ट दॅट आय हॅड ऑलवेज. आय वॉन्ट टू मेक अ सॉंग विच विल depict every emotion that Goa has in it, right? And it will depict every emotion that every civilian from this area has in its heart, carries, because I carry the same. I love आणि Konkani a तशीच lot. पॉप्युलॅरिटी मिळते सॉंगान. होय, मिळेल, सगळ्यांच्या मिळेल. काळजांपर्यंत पावले सॉंग. So now we'll go ahead with frying the prawns, है ना? येस. You don't have to crowd this thing also a lot. मातशी स्पेस आसपाक जाय तितून. प्रॉन्स वन ऑफ युअर फेवरेट. आणि Yeah. खंयचे फिश आवडटा? म्हाका फिश आणि इसवण आवडटा भरपूर. आणि कितें म्हणटा तेका, शिनानी. आय लव शिनानी. इवन आय लायक कालवा. सो टिपिकल गोवन. Yeah. Since my wife is from Goa, so I enjoy Goan cuisine, the seafood. Also, what we cook during Ganesh Chaturthi, you know, all the veg food that is there in the house, it is fantastic. I love it. बरे भशेन फ्राय जावपाक जाय प्रॉन्स आमचे. तुमचे खंयचे सॉंग आसा बरे जे तुमकां आवडटा, फेवरेट कोंकणी सॉंग जे तुमी केन्नाय अशें आयकता, एनी सॉंग दॅट यू लिसन टू? कोंकणी सॉंग इज मोग तुझो कितलो आसा. Oh wow, nice song. How you like that? Everyone loves it, है ना? या. Yeah, it is a fantastic song. So even you can try it singing. I probably sing the lyrics wrong, maybe, but I know few lines of that song which even I like. उगडास तो आदलो केल्यार देंवतेली दुखा दोल्यान जल्मता 100 फावटी मोग तुजो मेळटा जाल्यार. आता आणि कशी आलाच होता आयकोपाचे सॉंग्स तुझे. सो बेगीन कव्हर करूया Yeah, आणि फुडल्या we will, सेगमेंटात we will. वचूया. Yes. Let me see, जाता almost there. You sing in Konkani, Hindi, Marathi, Yeah. English, I sing. Yeah, I do sing. any other languages, any No, region? no. Little bit in Tamil and Bengali too, but Yeah? not that very. Okay. I don't have the Any command of musical those instruments languages. you like to play? Yeah, I love to play guitar, keyboard, saxophone, flute. Wow. I like to play all these instruments. Okay, singing was your inborn talent. You can say, oh no. I think I would say I developed it with time because see there are different expressions to it, right? Different layers to vocals. Like if there is this song from Dhadak, if you say, अजय अतुलचं एक गाणं आहे, त्यातून त्या सॉंगान त्यांनी ते आम्ही जस्ट एक्सप्रेशन जर लायना त्या सॉंगान फ्लॅट म्हणटा जाल्यार ते कशें जातले, आणि जर आमी तितून एक्सप्रेशन ऍड करता जाल्यार कशें जातले. सो दीस थिंग्स आय ऑलवेज ट्राय. सो फॉर रेफरन्स लायक जर ते सॉंग आसा, जर आमी ते फ्लॅट म्हणटा जाल्यार कोण, इट विल बिकम लायक मरहमी सा चांद है तू दिल जला सा मैं अंधेरा. Okay, and if somebody puts in expressions and emotions into that song, so that becomes मरहमी सा चांद है तू दिल जला सा मैं अंधेरा. It makes a lot of difference. Yeah, it makes a lot of difference. So that is where the skill lies in, you know. I'll just Yes. drain the oil out of them. Okay. And you know, it cut. Yes. आमचो आतां प्रॉन्स पोळी वडा जेका आमी म्हणटा, द मोस्ट टेस्टिएस्ट प्रॉन्स दॅट आय एवर हॅड, है ना, एंड विच आय ऑल्सो एन्जॉय मेकिंग एंड ईटिंग. सो दे आर रेडी. ओके, सो म्हाका दिसता रोहिताक पयलीं खबर आसा की इतले पावची ना, सो आनीकूय करपाक घातला तेणें. सो हे सगळें जातकच आमचे शेवटचे सेगमेंटान जो आसता आमचो आस्वाद, ताचो आमी आस्वाद घेतली. सो आमचे पयले सेगमेंट जे आसता आमचे स्वाद डिश, हे सेगमेंट आमचे हांगाच सोंपता. आमचे फुडल्या सेगमेंटान आमी वतली जे आमी आमचो खेळ टायम आसतलो, पण ह्या सेगमेंटान वचचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येवया पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है. देखते हैं खाना कैसे बनाती है. भाभी, मेरे लिए सब्जी रोटी. भाभी, मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस. डॉक्टर साहिबा, सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी? मेरी भी कुछ डिमांड है.
एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है। ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से। इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार पंचामृता स्वादास्वाद सीझन 3। आम्ही आसा आमच्या आजच्या सेलिब्रिटी गेस्ट बरोबर रोहित गवंडे यांच्या बरोबर आणि त्यांच्या बरोबर आमच्या खुबश्यो गजाल्यो बऱ्यापैकी चल्ल्यात आणि प्रॉन्स कोळीवाडा त्याने आमकां करून दाखयला ते आमी थोड्या वेळान खातली। पण आमी आतां पावले आमच्या फुडल्या सेगमेंटान जो आसता आमचो खेळ टायम आणि खेळ टायमान आमी आमच्या आजच्या गेस्ट कडल्यान कितें करून घेतली हे तुमकां सगळ्यांकूच खबर आसा। पण हो टास्क ताका दिवचे पयलीं आमी आतांच म्हणलां की ताणें ताका एवॉर्ड मेळ्ळा भूई म्हाजी ह्या सॉंगा खातीर आणि ते तेजें फेवरेट सॉंग। सो 2 लायनी म्हणून दाखयता तुमकां दोन लायनी म्हणून दाखयता। सो भूई माझी धरतरी माय माझी अस्मिताय दौरुया जपून मायेच्या घे कुशीन धादोशी जाऊनी झीन आपुरपाय चे तू सपोन जीवात भूलैता सुखन्यांची गाणी वाऱ्यान दरवळता फुलांची कानी लैराई केळबाई मोरजाई म्हाळसाई सायबिनीचे रूप म्हणजे गोय। लिटरली आय गॉट गूजबम्स। थँक्यू Seriously. व्हेरी मच। खूप सुंदर आणि म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारांच्या सारखे काळजान बशिल्ले हे सॉंग आसा। हेट्स ऑफ टू यू। आणि तुजो टास्क जाता ओके तुका सिंपल तोच टास्क दिता आमी ओके सॉंग्स पण इन डिफरंट लँग्वेजेस। सो म्हाका दिसता आमची ग्रीड आतां वाडल्या एक सॉंग आयकना फुडें तो टास्कूय आमी ताका तोच दिला। टास्क सिंपल ते म्हणटा खरे बट तो टास्क डिफिकल्ट असा। पण तुझ्या खातीर ना तो डेफिनेटली नॉट। डिफरंट लँग्वेजेस इज ऑलवेज अ डिफिकल्ट टास्क बट स्टिल आई विल ट्राई गिव माय बेस्ट। इट इज इन तमिल। नेंजोड चेट पाटन पाडा पाटिन एणम नीयाणु काणात कण्णिल अरियात नेंजिल विरियुन चित्रम नीयानु। वर्ड्स कितें ते कळोंक ना मिनींग कळोंक ना पण सुपर्ब टू गुड। नेक्स्ट So next is now this is in Bengali, okay? Ami preme achi, ami goturate porechi, tare gandho emon jiboni amare, ami pareli, ami preme achi. It means I'm in love. Now I don't know what to do more. सुपर्ब So, सुपर्ब। few lines आणि- from रंगात रंग तो श्याम रंग पाहण्या नजर भिर भिरते ऐकून तान विसरून भान ही वाट कोणाची बघते त्या सप्तसुरांच्या लाटेवरुनी साध ऐकुनी होई राधा ही बावरी हरीची राधा ही बावरी। सुपर्ब आणि म्हाका दिसता आमकां हे आयकत रावून दिसतले पण आमच्याकडे वेळ कमी आसा। पण म्हाका दिसता ह्याच तुझ्या सुंदर आवाजा खातीर आनी ज्या तरेन तूं म्हणटा म्हाका दिसता ताका लागून सगळ्या आज तूं कितलेशेच लोकांच्या काळजान बशिल्लो आसा। थँक्यू। इट्स रियली अ प्लेजर टू हॅव यू हियर आणि खरें आमकां खरेंच बरें दिसलें। आणि आमचो आजचो जो खेळ टायम आसा हांगाच सोंपता आणि आमच्या आजच्या गेस्ट खातीर डिस्ट्रेस कॅफे कडल्यान एक फूड वाउचर रिक्वेस्ट करता। डिस्ट्रेस कॅफेचे ओनर प्रशांत कुमार हांच्यांनी वो वाउचर तांकां दिवचो। Your voice is really. Thank you so much, sir. Thank you very much. Can we request for a Hindi song? Yes, why not? Sure, I will. Please come and stand here. Thank you so much, sir. Thank you. Yeah, thank you very much. Yeah. थँक यू। Play particular song मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए लेकिन सुकून का जजीरा मिल न पाए वे की करा
रांझण दे यार बुल्लिया सुन ले पुकार बुल्लिया परवरदिगार बुल्लिया मुर्शिद तेरा हाफिज तेरा. थँक यू. ओके, सो रोहिताच्या सुंदरशा परफॉर्मन्सा उपरांत आमचो आजचो हो सेकंड सेगमेंट जो आसता आमचो खेळ टायम हो हांगाच सोंपता. आमच्या फुडल्या सेगमेंटान आमी वता जंय डिस्ट्रेस कॅफेचे शेफ आमच्या आजच्या गेस्टा खातीर कितें स्पेशल प्रिपेअर करतले तोचूय आमच्या फुडल्या सेगमेंटान तडका विथ शेफ. तड़का विद शेफ या सेगमेंटान आमच्या बरोबर आसा डिस्ट्रेस कैफे शेफ रोहित. रोहित, आपका स्वागत है. तो आज क्या बनाने वाले? अभी मैं रेड सॉस पास्ता बनाने वाला हूँ. रेड सॉस पास्ता. जी. ओके, सो सबसे पहले हमने पैन रखा, अभी क्या करना है? इसमें मैम पहले मैं ऐड करूँगा ऑयल. ओके, ऑलिव ऑयल. हाँ, ऑयल. तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे. उसके बाद उसमें ऐड करेंगे गार्लिक. ओके, बारीक चॉप गार्लिक. हाँ, इसमें मैं गार्लिक ऐड कर रहा हूँ. ओके, चॉप गार्लिक. इसमें मैं ऐड करूँगा वेजिटेबल. तो उसमें क्या लिया है? ब्रोकली, कैरोट, जुगनी एंड कैप्सिकम. ये हल्का सौते करने के बाद इसमें सॉस ऐड होगा. ओके. मैं इसमें पास्ता ऐड कर रहा हूँ. ठीक है. और ये भी थोड़ा मतलब फुल बॉईल नहीं करना है ना, पार्ट बॉईल ही करना है या 100% बॉईल? 100% नहीं होगा. हाँ. मैं ये जो सॉस है वो मैं पहले से रेडी करके रखा हूँ. ओके. इसमें मैं चीज ऐड कर रहा हूँ. ये अब रेडी हो चुका है आपका. ओके, सो रेड सॉस पास्ता आमचे रेडी आसा आणि रोहितान आमकां हे करून दाखयला. आमच्या आजच्या सेलिब्रिटी गेस्टाक आमी हे टेस्ट करपाक दितली, पण ताचे पयलीं घेवया आनी एक ब्रेक आणि रोखडीच परत येया पंचामृता स्वादास्वाद सीझन 3. आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है. देखते हैं खाना कैसे बनाती है. भाभी, मेरे लिए सब्जी रोटी. भाभी, मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस. डॉक्टर साहिबा, सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी? मेरी भी कुछ डिमांड है. एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है. ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से. इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं. आई सर्टिफाइड, वेयर फूड इज फोर्टिफाइड. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. आमी आतां पावले आमच्या शेवटच्या सेगमेंटान आस्वाद. आस्वाद घेवपाक आतां आमकां जॉइन जाला डिस्ट्रेस कॅफेचे ओनर प्रशांत कुमार सर, तशेंच अर्चिता आमच्या बरोबर आसा आनी आमचे सेलिब्रिटी गेस्ट आमचे बरोबर ऑलरेडी आसा. तरी आमकां आज सुपर अशे प्रॉन्स कोळीवाडा करून दाखयला आनी आमी शिवाय की सगळे जाणां रावल्यान टेस्ट जाणून घेवपाक कितें आसतली ती. आपको नॉनवेज पसंद है ना? क्या प्रॉन्स
प्रॉन्स मुझे अच्छा लगता है। ओके अच्छी बात है, चलो, अच्छी बात है। ओके सिंगिंग से तो आप इम्प्रेस हो ही पहला तो गए impression मिल ही गया है, you know, I am very much impressed Thank you with so how much, sir. he Thank sing you. and all. आप लोग टेस्ट करके बताओ कि कैसे बना है तो प्लीज फॉरगिव मी, ठीक है? अगर ठीक नहीं लगा आपको तो आई होप ठीक रहेगा। आप भी ले लो हाँ जी, नहीं आप लीजिए पहले। You know, kalakari and Yeah. cooking, you know, it's a Right. healthy combination, या ट्रू, and that you have got. थैंक यू सो मच। Okay, so yeah. So I'm sure की खूप टेस्टी झाला असतले. Yeah, I'm waiting for you guys to try first. I don't know how you would like it or not. Definitely amazing. Superb. आप बताओ. I keep traveling Hmm. many places, you know, but आपने जो बनाया बहुत अच्छा बनाया, मैं बहुत Very जगह nice. पे You taste liked किया it? I love it. Great. सो इवन आम्ही डिस्ट्रेस कॅफेन येता आनी आमकां खुबशे वेगवेगळे हांगा टेस्ट करपाक मेळटात. तातूंतलोच आज शेफान आमच्या खातीर केला पास्ता इन रेड सॉस. सो ट्राय करूया हे. तुका ट्राय करून Yeah, सांगपाक sure, जाय sure, की sure. कशें जालां तें. It's already aromatic. Nice. आजचे आमचे दोन्ही डिशेस सुपर्ब आणि आम्ही पयलींच सांगिल्लें की स्वाद आणि सुराचो संगम आज आमकां हांगा पळोवपाक मेळटलो आनी तशेंच जालां. आमकां आमच्या आजच्या गेस्टान खरेंच म्हणटा तशें मेस्मरायज करून उडयला तेच्या सिंगिंगांतल्यान आनी सुपर्ब. आमी सगळे हे आतां टेस्ट करून पळयतली, सगळे हे सोंपयतली, पण आमचे आजचे गेस्ट स्पेशली वेळ काडून हांगासर आयले, आमकां इतले बरे हांगासर ट्रीट दिली म्हणू शकता. म्युझिकेची तशेंच जेवणाची ट्रीट दिली, दोन्ही आमकां तेणें बऱ्यापैकी ट्रीट दिला. ताका लागून पंचामृता कडल्यान तांकां एक हॅम्पर मेळटा. रिक्वेस्ट करता संजीव नाईक जे पंचामृताचे सेल्स एक्झिक्युटीव आसात आनी आमच्या आजच्या गेस्टाक तांचो पंचामृता हॅम्पर दिवचो. Thank you so much. Thank you. ओके, सो आजचो भाग सोंपोवचे पयलीं रिक्वेस्ट करता आमचे आजचे सेलिब्रिटी गेस्ट रोहित हांच्यांनी आमच्या सगळ्या पळोवप्यांक एक ल्हानसो मेसेज दिवचो. Always follow your passion, your dreams, and you will eventually become successful in life. Success is a matter of time. You have to be you have to keep a lot of patience. When you do big things, it takes a lot of time. Like how you said, the Rome was not built in a day. So be patient with your life and give your life good amount of time. Learn, keep learning, observe a lot, and then apply for yourself. Eventually, you'll grow. And it was fantastic being with very nice gentlemen over here, and yourself too. So whenever you're coming down over here, make sure you're at distress, right? And do not forget to have Panchamruta Dilexia along with you when you're cooking something for yourself. ग्रेट, थँक्यू सो मच. आणि सुंदरसो मेसेज घेवन आजचो भाग आमी हांगाच सोंपयता. आमकां जॉईन जाल्ले डिस्ट्रेस कॅफेचे ओनर, थँक्यू सो मच. थँक्यू अर्पिता. आजचे आमचे गेस्ट म्हाका दिसता उतरां कमी पडटलीं म्हाका तांकां थँक्यू म्हणपाक. वेळान वेळ काडलो, थँक्यू सो मच. Thank you. फुडल्या भागान अशेंच एका गेस्ट बरोबर तांची इन्स्पायरींग स्टोरी आणि बरें जेवण तुमच्या प्लेटीचेर आमी घेवन येतली. तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. देव बरें करूं.